नवे गीत रचून गया परमेश्वरा वाखाणा शेकाशे प्रितुमे गोय देवाक स्तुतिता गाया नवे गीत रचून गया परमेश्वरा वाखाणा शेकांशी प्रितुमे गोय देवाक स्तुतिता परमेश्वराच्या वयर काढत नाव देवाचे पुरगोठा तारण ताचे नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकांशी प्रितुमे गोय देवाक स्तुतिता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयतात जॉसन मिरांदा देवाक दिनवास दिवन आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल रोजारियो फेर्नांडीस आनी रोजा मारिया पेरेरा हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमी आमच्या गोंयांत पाद्र आग्नेलाचो दीस पाळटा. मान्यवंत पाद्र आग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो सांत आल्ताराचो मान मेळूंक आमी हे भेटेन केरीत भाशेन मागुया आनी सगळी आमची मागणी ह्या वेळार ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली आंजेलिना फेर्नांडीस, देवस्वा पिकेन वालू गुदिनो, आल्त दाबोली आंजेलो रॉड्रिगीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा बाबडीनो आमकां सगल्यांक वेगवेगळी देणी दिल्ली आसात आनी भोव करून निमाणे दीस जेन्ना येतात तेन्ना आमची तयारी बरे भाशेन करूंक सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार जावंक आमकां उलो. जायते फावटी आमी बेसार मायेन येयल्या आमी आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमी मुखार सरूंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव फातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजो ज्ञाव चारून सांगता मनान चिंतून कणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी धोनी तुज्या असल्या दुनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो असो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजली आनी ही कोंबरी म्हळ्यार अंतियोक एपिफान, अंतियोक राजाचो पूत. एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो. ग्रीक राजवडकेच्या 137व्या वर्सा तो गाडयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायेलांत शास्त्र समूर्त सांडलोले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायलीं. अशें म्हणून चल या, आमच्या शेजारच्या भावार्थ्यां कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सरशिल्लीं आमी करसल्ल्या. तेतून थावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले उर्बेन बोलोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. भावार्थ्यांच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रोजा दिली आनी भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणें तांणी जेरुजाल्यांत एक खेळां रोंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी खुशेन वायटाचे चाकोर जावन भावार्थ्यांचे सत्ते खाल रावूंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपआपल्यो रिती सोडून सगळीं एक पोरजा जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगटणी जाहीर केली. सगळ्या भावार्थ्यांनी ही परगटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायलितांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्ड्या देवाक येवन भेटयले आनी सोनवार बोश्टायलो. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसणटणाचो कांटाळो उबारलो. जुदाच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दाराशीं आनी रस्त्यांचेर धूप भेटयलो. सुमूर्तीचीं पुस्तकां सांपडटात तितलीं ते पिंजताले आनी उज्यांत घालताले. कोणाय लागीं समूर्तीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो समूर्त पाळटा म्हूण गोमलें जाल्यार राजाचे परगटणे प्रमाणें ताका मोन्नाचें फर्मोण पडटालें. तरी इस्रायेलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेविना जावंक तीं गोठ रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवून बोश्टांवचे सुवातेर आनी पवित्र करार बोश्टांवचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारली. इस्रायेलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पोतून म्हणया, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी समूर्त सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात, तरी आसतना हांव तुजी समूर्त विसरना. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तेंतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नश्टे लागीं सोदतात. तुजी समूर्त तांणी सांडल्या. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मानून घेनात देखून पातक्यांक सोडवण मेळना. समूर्त मोडटात तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येता. तुजें उतर ते पाळिनात. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड.
म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorves ora sui sui. Sorves ora sui sui. Sorves ora sui sui. Sorves ora sui sui. Survespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समे. जेजू जेरिख्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें काय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्यान नोदोर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका नीट तुका क्रिस्ता. हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायला. भाव भयणींनो, हीं उतरां रायतूरच्या पादविगारान खंय एक दीस म्हणलीं. आतां आसा तो रायतूरचो पादविगार न्हू, पूण जेन्ना पाद रागनेल मेलोलो तो रायतूरचे सिमिनारीन भायर पडलो. जेन्ना प्रवचन करतालो, देवाचो वावर करतालो, तेन्नाच पाद रागनेल सोंपलो. आनी ताका रायतूरचे सिमितेरीन जेन्ना पुरलो तेन्ना त्या पादविगारान ताका पुरता आसतना पुरून जाल्या उपरांत हीं उतरां म्हणलीं, हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायला. आमी सगलीं भाव भयणीनो एक दीस मरतलीं. तुमी मरता तेन्ना तुजो पादविगार कितें म्हणटलो? हांव आहा तेन्ना मरनाकात कोण, सगलीं जिवी रावात. पूण तुजो पादविगार तुका कोण जो पुरता तो तुजे विशीं कितें म्हणटलो? हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायलो, मातयेक लायली. हीं उतरां जरी तर आमकां म्हणूंक फावो जायत जाल्यार केदें व्हडलें भाग न्हू. भाव भयणीनो, पाद रागनेल आमचो गोंयकार, गोंयान जल्मलो, गोंयान पाद्री जालो रायतूरचे सिमिनारीन. आनी मागीर रायतूरचे सिमिनारीन तो पिलारचे संस्थेन भितर सरलो. मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, SFX अशें तांकां म्हणटात. आनी रायतूरचे सिमिनारींतूच तो ओत्मीक गुरू जालो, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. आनी स्पिरिच्युअल डिरेक्टर ताच्याहून पयलीं ताणें आपलो वावर लोकां मदें केलो. गोंयाच न्हू, गोंया भायर कुमटा, कारवार हांगासरूय ताणें आपलो पास्ट्रल वर्क, गोवळीक वावर ताणें केलो. आनी सगळे कडेन लोकांक मानलो ताचो भाग्योंत स्वभाव. आनी सोंपता आसतना पासून देवाच्या वावराक चालूच आसलो. म्हणजे प्रवचन जेन्ना करतालो तेन्ना तो सोंपलो. आमी आमचो वावर देवा पासत कितें करता? भाव भयणीनो, वावर आयज जायतो आसा. आयज पवित्र सभेचो वावर जायतो आसा, आमच्या गोराब्यांचो वावर जायतो आसा, आयज आमच्या धर्माचो वावर जायतो आसा. आनी आमचो धर्माचो वावर आमकां धर्म आमचो शिकयता ती एक मुखेल वस्त म्हणल्यार मोग. हो मोग एकामेकाचो आमी करूंक, एकामेका लागीं आमी घेवंक.
मनीस करता तसलो न्हू पूण देव करता तसलो मोग. म्हणजे जेजून जो मोग केला होच मोग आमी दुसऱ्यांक शिपडावंक. दुसऱ्यांक म्हणटा तेन्ना सगल्यांक कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक हो देवाचो मोग आमी दिवंक आमकां हें व्हड मिसांव. तर हें मिसांव आमी पाळटा आसतना जायते पावटी आमी रस्त्या वेली कुशीन सरूंक वचूंक शकता. आमी थोड्यो वस्तू आवट ऑफ द बाउंड्रीज करपाक शकता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता आयज तावन माकाबेवाच्या पुस्तकाचें आमी वाचूंक सुरू करता. हें आख्खें सुमान माकाबेवाच्या पुस्तकांतलें आमी वाचतले. जाल्यार त्या काळार जो राजा आयिल्लो आनी त्या काळाचे लोक जे आसले तांचें चिंतप मातशें लायणी भायर गेले. लायणी भायर म्हणटा तेन्ना कितें थोड्या लोकांनी म्हणलें हें सगळें आमचेर जें वायट येता वो आमचें बरें ना तें एक कारणाक लागून. आनी तें कारण म्हणल्यार दुसरे जे आसात अनभावार्थी जे आसात तांचे लागीं आमचे संबंद बरे ना. ह्या पासत ही प्रॉब्लम्स जाता. आयच्या काळार घडये आमकांय दिसता दुसऱ्या धर्माचे वो जे अनभावार्थी आसा जे क्रिस्तांव न्हय तांचे लागीं आमचे संबंद आलता धोलता. तांकां लागून जावं आमकां लागून जावं वो धर्माक लागून वो मंदिराक लागून कित्याकूय लागून जावं पूण आयज धर्मभेद वाडत आसा. तर असले वेळार हे थोडे जाण मनीस राजाशी वचून राजा लागीं तांणी परवानगी मागली हे अनभावार्थ्यांक आमी भितर घेवंक व तांचे सारके आमी जावं. आनी राजान अशें सरप्रायझींग राजान तांकां परवानगी दिली. आनी आयच्या वाचपान आमी हेंय उतर आयकलां कुड्या देवांक. अशें समजून घ्या कुड्या देवांक म्हणल्यार कुड्डे न्हू नॉट ब्लायंड. फाटीं जो एक सेर्मांव जाल्लो वालांकिनी ताचेर व्हडली चर्चा केली आपल्या देवांक कुड्डे म्हणलें म्हूण. कुड्डो म्हणोंक ना. आनी कुड्डो कुडे देव म्हणल्यार जे आमी केल्यात मनशान केल्ले देव खरो जिवो देव न्हू. खऱ्या जिव्या देवाक काडून कुशीन दवरून आमी आमकां जाय ते देव केले तांकां कुड्या देव म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी असल्यांक ह्या कुड्या देवांक तांची भोजवण करपाक ही परवानगी दिली. आनी लोक त्या काळाचो ह्या वायटान भितर पडलो कुड्या देवाची पुजा करूंक. आनी अशें करता आसतना आपणाचेंच जें कितें आसा तें विसरलें. आनी त्या उपरांत तांचेर आनीक जायतें वायट येतलें. ह्या दिसांनी आमी हें म्हाका देवाच्या पुस्तकान वाचतले हांव आनी आयकतले हांव. तर भाव भयणीनो जेजू कसलोच फरक करिना सगल्यांक मानून घेता. रस्त्याचे कुशीक आसलेल्यांक मानून घेता. आपणा बाराबर चलून येतात तांकां मानून घेता. कोणाक वयर पाटोस उक्तो करून सकयल देंवयलो ताकाय मानून घेता. आनी सगल्यांक पेकोवणी दिता. आयज असलीच एक पेकोवणी आमी आयकल्या रस्त्याचे देगे वेलो हो कुड्डो ब्लायंड म्हणटा तो हो मनीस. जाल्यार हो कुड्डो देवाक उलो मारता आनी ताणें मानून घेतला. तोय रावतालो इस्रायलाचे सोडवणेक. आनी हे सोडवणेक रावता आसतना तो जाणा दाविदाच्या कुळांतलो सोडवणदार येतलो. तो जेजू म्हण ताच्याय कानार पडला. आनी देखूनच ते वाटेन जेजू येता म्हूण कळ्ळें तेन्ना तो सगलो उमेदीन बोल्लो. आनी तो भावार्थान आपलो उलो मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. सोडवण म्हाकाय दी. म्हज्यान तुका पडोवंक जायना. म्हाका तुजी सोडवण दी. आनी आतांच आमी आयकलां तशें फकत एक पावटी म्हणून मागीर ओगी रावंक ना. अरे कोणें आयकोंक ना मरे म्हजें. कोण पळयना मरे म्हाका. नो बडी लव्स मी अशें म्हणोंक ना. तो हो साद घालीत रावलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. भाव भयणीनो जायते पावटी आमकां जाय आमची मागणी देवान आयकल्ली पूण थोडे पावटी कडेन आमी समजता हांवें म्हजें मागणें केलां देव आयकोच ना. एक पावटी केलें एक पावटी म्हणलें जालें सोडलें. जाल्यार हो मनीस हो रस्त्या देगे वेलो कुड्डो आमकां शिकयता मागणें आमचें कशे भाशेन थिरायेन जावचें. जाल्यार हें मागणें ताणें करता आसतना ताका लोकांनी बोंद पासून केलो. थोड्यांनी ताका बोबाट केली. आरे ओगी राव बोवाळ मारनाका. जेजू वयता आनी तेन्ना जेजून हो ताळो आयकून ताका हाडलो. ताका म्हजेशी हाडात. कितें जाय तुका हांवें केलोलें. सायबा म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. भाव भयणीनो जायत्यो वस्तू आमच्यो सारक्यो जावपाक शकता. जाल्यार जरी तर ह्या कुड्ड्या भाशेन आमी मानून घेतलें जें आमचें सगळें चुकीचें आसा. ह्या मनशान मानून घेतलें हांव कुड्डो म्हाका नदर ना. आनी ह्या पासत
ताका बरो करपाक जालो. म्हाका नव्यान नदर येशी कर, कित्याक म्हाका नदर ना, हांव कुड्डो. आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्यो वस्तू आसतल्यो, आमच्यो असोकतायो आसतल्यो. मानून घे पयले सुवातेर, सायबा हांव असोक, म्हशी काकूत कर. आनी तेन्ना जेजू दुबाव विरेत तुका हाडटलोच आपणाशी आनी विचारतलो कितें जाय, सांग तेन्ना कितें जाय तें. आनी ह्यो मिलाग्री आमचे सवें घडटल्यो. पाद्र आग्नेलाच्याय जिवितान जायत्यो मिलाग्री घडल्यात. ताणें दुसऱ्या सवें आपल्या बाग्यूनपणांतल्यान जायत्या जाणांक देव दिला, वय सोडवण फावयल्या. आनी देखूनच आयज तो सांत जावपाच्या मार्गार आसा. आमच्याय जिवितान आमी कोणूय जावं, पाद्री जावं वो आमी सादी गृहस्थी जावं, आमकां सगल्यांक हे बाग्यूनपणाची वाट धरपाक हो उलो आसा, सोयेग आसा. देवाचें उतर आमकां आसा, पवित्र मिसाची भेट आनी साक्रामेंत आमकां आसात. एकामेकाचो सांगात आनी पवित्र सभेची शिकवण आमचे लागीं आसा. तर हें सगळें घेवन आमी आमचो भावार्थ थीर धरूंक आनी ह्याच भावार्थान थिरायेन आमचें मागणें देवा मुखार दवरून एकामेका सवें आमी क्रिस्ती मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C24, पेज नंबर 38. C24. मातेचे भांगार करून शकता तूं एकाच सुत्रां माती तुझे जिणे सर्वेस्परा सृष्टीच्या रुस्तरां तुझ्या उदारपणांतून ऋतुमेंदिलान मनशाच्या वावरांत सर्वेस्परा सृष्टीच्या रुस्तरां आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां दाकांचो सरो तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या म्हज्या भावा भयणीनुय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पुरीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्लात बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुन्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आयज एका सांताक हांवें मातयेक लायलो. हीं उतरां आमकां पुरता तेन्ना म्हणूंक मेळटलीं जाल्यार आमचो स्वभाव आनी आमी आयज ह्या संवसारांत कशे भाशेन जियेता हें एकदम गरजेचें. तर आमी सगळ्या प्रमाणीकपणान आनी पातोक पयस करून जिवंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां विगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां सांगून जेजू बाबा ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां सांगून जेजू दिसता दिसता तांबडो सोरो शेवटा जेजूची कूड ताचे जिवेलो गो बाबा ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां सांगून जेजू प्रार्थुया प्रितशा बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेवया U16 पेज नंबर 239 U16 आमकां तूं सांडू नाका या परदेसान आमकां स्वर्गार तावन तुजो आधार
Egoyamche bagice utsamola cendene Padragne